दिव्यवाणी 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 शस्त्रांमदलो एकलो जेजू सदुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवनासलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर उपदेशां भितर पयिल्लो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपदेश हो: आयक तूं इस्रायेला, सरेस्पोर आमचो देव तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सरेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो: तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास व्हरतो उपदेश दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना, हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम पेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्यायकी वर्तें. ताची जाणटिकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. आयची सुवार्ता सर उपदेशां पैकी वर्तो उपदेश खंयचो म्हणलें कळीत करता. शास्त्रां पैकी एकलो जेजू लागीं विचारता, सर उपदेशां पैकी पयलो खंयचो? जेजू म्हणटा, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सरेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजूचे सगळे शिकवणेंत आसचो सार होच: देवाचो आनी पेल्याचो मोग. जशें हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीजय म्हूण जेजूस आमकां आदेश दिता. हांवें कसो देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो मोग करयेत? देवाक हांवें म्हज्या जिवितांत पयिल्लें स्थान दिजें. ताचें हाजरपण म्हज्या जिवितांत बगिजें. म्हज्या पेल्यांतय कश्टांतल्यांतय, निराधारांतय, गरजेवंतांतय म्हज्या देवाक हांवें देखिजें. थंयसर म्हाका तो मेळटा. तांचे मुखांत्र मात्र म्हज्या देवाचो मोग करूंक हांव शकतां. म्हजें काळीज निस्वार्थी, म्हजें मन नितळ आसून म्हजें मागणें देवाक मानता तसलें जायजें. तेन्ना हांवें खंडीत जावन देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो मोग करयेत. दिव्यवाणी